फाटले फावट स्थगीत दवरिल्ली मुरगांव पालिकेची बसका मंगळारा जाली। ह्या बसकेत विविध थाराव घेतले। सडा नुस्तें मार्केट आसा थंय आनी वास्को पालिका इमारती लागसार अशा 2 सुवातीन सौर उर्जा प्रकल्प घालपा खातीर सुचयल्यात म्हण मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगेज उलयला। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आज सोलर एनर्जी आमचे सोलराचे आमी पॉयंट डिस्कस केला। आमी 2 सायड म्युनिसिपालिटीन 2 सायड आमी आयडेंटिफाय केले। एक आमची सडा मार्केट फिश मार्केट आहा ती सडा ते थिंगाय सोलर एनर्जी प्लांट आमी बसोवपाक निर्णय केलो आहा। तसोच आमची म्युनिसिपालिटी बिल्डींग ही सोलर बसोवपाक आमी निर्णय केलेलो आसा। काउन्सिल आज आमची लास्ट टायम मिटींग एटेंड जाल्ली, ते मिटिंगेच्या आज आमी ती मिटींग आयज घेयल्या। ते मिटिंगेचेर पॉयंट डिस्कस जाल्लो वेलनेस हेल्थ सेंटर आमी घालूंक सोदताय म्युनिसिपालिटी एरियान। ते आमकां म्युनिसिपालिटी फंड येयलोले आहाय 3.5 कोटी। ते आमकां म्युनिसिपालिटीन ते 4 प्लेस आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी आमी वेलनेस सेंटर एक 4 प्लेसीन घातले। आमी फंड ऑलरेडी येयलोले फ्रॉम जी सुडा, ते आमी ते फंड यूज करतले।